भूतर तुझे ऐको का शेता सोम्या तू का घेऊ कावला लेता वेधी सशिये तुझ्या जेवणान भाग घेता सोम्या तुझे तया वेगवता नाम सोम्या नाम तुका जेवणा तुझा दृढ कर माका. देव दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सांजुदाच्या ह्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजुद देवाचेर विशेष पत्तिनी मोग दवरन ह्या पुंतळा तुमी एवढा बरवतान पत्तिणीन हांगासर आयल्यात. ह्या मिसेचें बलिदान भेटोवच्याक माध्यमा मुखांतरी तुमी अत्रे घेवन आसात. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेष करून मागता. परगांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर माध्यमा मुखांतर ह्या मिसेचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भावा भयणी खातीर, हांगासर आसलेल्या सर्व भाव भयणी खातीर, तशेंच पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर आनी विविध ते सांव घेवन आयल्यार तुमच्या खातीर ह्या मिसेचें बलिदान आमी भेटयता. हे संदर्भार अर्गां ते सांव बसून मिस भेटयता. फबी आनी जेसी मेंडोन सदवकातार अर्गां मिस्तिता एरन वेरिक डिसोसा. बरे भलायकेचेर इरेद्या खातीर मिस्तिता जॉन डी अल्मेडा. बरे भलायकेचेर इरेद्या बसूत मिस्तितात अल्मेडा आनी नोरोना कुटाम. ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या इरेद्या बसूत अर्गां मिस्तितात मगदलीन डी अल्मेडा. जेस्टन मोंतेरोच्या जल्मा दिसाक अर्गां मिस्तितात जेसिंता डिसोसा आनी कुटुंब मरियाश्रम तलपाडी. जे कोण मागतान बसेलांचो उडास करून तांचे बसूत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ बाबा आणि भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या कुडी खातीर आमी जायतें करता. न्हेसना खातीर, पोटा खातीर आमी जायतें घोळता. जायतो वावर आमी करता. जायती कुटुंबाची जबाबदारी आमकां आसा. पयशिल्ल्या गांवाक आमी कामाक वेता. भुरगीं शिकपाक इस्कॉलाक येतात, युवजन कामाक येतात आनी आमी वडिलांय घरांत भायर घोळता. बरो वावर आमी करता. पूण आयचो संदेश जावन आसा मुखार भावा भयणीनो, जेजू म्हणटा ह्या सकड वावरा मदें आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो स्थान आमी दिवंक जाय. कित्याक आमी देवातावन आयिल्ल्या आनी देवाच्या घरास आमी फाटीं वचोंक आसा. तेंच आयच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा मोरयेन बरो वांटो घेतला. ताचो अर्थ मोरी सदांच देवाचें उतर आयकून देवाक मानवत आसली जिणी ती जियेली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियोन आज सर्गींच्या राजान ती आसा आनी आमचे खातीर विनंती करता. तर जेजूच्या संदेशा प्रमाणे आमी कितलोय वावर आमी केल्यार, कितलेंय काम जबाबदारी आमकां आसल्यार ह्या वावरा मदें, ह्या कामा मदें देवाक आमी पयलो स्थान दिवंक प्रयत्न करया. सबारपटी सुकोवन पडल्या खातीर एकडी बरो मावन रावया. देवा लागचें मोगसाणें आमी मागया. सकट सांगता आमी म्हणया, हांव वातकी सर पदवेद्रा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यो उसार सांगता. मना चिंतून तोंडावन सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संख्वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं
आनी आमची पातकां मोगसोन आमकां ससनाच्या जिवेताक पावो. Amen. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. प्रार्थोया. देवा आमच्या मुगाळा बापा, धर्मदूत सांदूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचून आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. जोना प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवासांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्वराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरांत भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातालो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणीय वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां तांणी काडलीं. गुणीय वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायांचें आनी ताच्या अधिकाऱ्याचें परमण हें: मनशां आनी जनवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजती गुणीय वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट सल आनी आपल्या हातांत लागून आसलेलो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एकादा वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिकी पळयली. तांणी आपल्या वायट चलीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हणून ताणें ताका परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या जर कोटे पोना लेखशी तर तुझे मुखार रावत कोण. तू सोम्या जर कोटे पोना लेखशी तर तुझे मुखार रावत कोण.
पातळांतून सुम्या हांव तुका बोब मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कान चीत दिवन दी म्हज्या खालत्या विनतेच्या ताळ्या तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बॉक्सने आमकां आसा तुजी भया भक्ती तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी तर तुजे मुखार रावत कोण हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसारया हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसारया देवाचे उतर आयकोन ते पाळतात ती चड सुभागी हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसारया हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसारया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आनी ताचे शिष्य पयण करून वेताना एक हळडेक येवन पावले थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सशी बसून ताची शिकवण आयकताली पूण मार्ता जायती सरबराई करच्यार पडली आनी जेजू सशी येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडलां हाजे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें मार्ता मार्ता तूं सबार संगते विशांत कुंतुस्को करनासाय पूण गरजेचें एकमात्र मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचें नात देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो 2019 वर्सां पर्यंत लगभग 2 वर्सां फुडें आमची जिवची रीत एका रितीची आसली संवसाराच्या संगतींच मेतेर जावन आसलो वय की न्ही आनी आमी पळयताले कसलो संभ्रम जावंक पुरो फेस्तांचो संभ्रम जावंक पुरो आमच्या काजारांचो जावंक पुरो आमच्या कार्यांचो संभ्रम भिरांकूळ रितीन आसलो न्ही की काजर करून घेताले काजर करून दिताले गम्मतां करताले पार्ट्यो करताले आनी विशेश रितीन दाबाजो चलतालो आनी कोणें चिंतूं ना आमी एक दीस भितर बसतले हांव सगळो संवसार बंद जातलो सगळ्या संवसारांत
अंधकार पडटलो, हर एकलो मनीस घरा भितर आसतलो, कोणूच भायर मार्गार येवचो ना, मार्गार आयलेल्यांक मार पडटले. आमी कितें चिंतू ना, आमी तोंडाक मास्क घालना, इगर्जेंत मिसाक बसतले हांव, बसार वेतले हांव, कोणीच वेहिकलार बसतले हांव, मास्क घालून चलतले हांव म्हणून आमी चिंतूंक ना. चिंतले चिंतूंक ना. आमी चिंतूंक ना असली एक पिडा येतली आनी पिडा आयलेल्यांक पळोवन आमी पळोवन रावतले हांव. असली पिडा येतली आमकां तांकां पळोवंक मेळोना, आमकां तांकां आपडूंक जायना आनी आमकां तांच्या अंतकाळार बगलेक रावून बुजवण पडोवंक जायना. असली पिडा येतली तांकां धरून आंबुलन्सार घालतले, आस्पत्रेक व्हरतले आनी थंयसर तो उरोवन फाटी आयल्यार आयलो, ना जाल्यार ना, ताजें मोडें आमकां मेळचें ना. आमी चिंतूंक ना. आमी चिंतूंक ना असली पिडा येतली. आमकां जर पिडा आयली जाल्यार एक्सुरे घालतले, क्वॉरंटायन करतले, थंयसर जेवणान भायर दवरतले, आमी जेवतले हांव, परतून फाटी कांय आमची आयदनां दवरतले हांव आनी ती ग्लव्स घालन आनी कितें धरन व्हरून धुवन भितर दवरतले आनी आमकां सपरेट रावोंक, घोवाक बायले तावन, बायले घोवाक तावन, भुरग्यांक आवय बापाय तावन, आवय बापायक भुरग्यांक तावन अलग रावोंक आसतलें म्हणून आमी चिंतूंक ना. आमी चिंतूंक ना आमची इगर्ज्यो बंद जातल्यो, आमी घरा बसूनच मागणें म्हणटले हांव, ऑनलायन मिसाचें बलिदान भेटयतले हांव म्हूण आमी कितें कसो चिंतूंक ना. दिवळां बंद जातलीं, पडल्यो बंद जातल्यो, इगर्ज्यो बंद जातल्यो, रितीर मंदिरो बंद जातल्यो, पुणशेतां बंद जातलीं म्हणून आमी स्वप्नांत चिंतूंक ना. चिंतूंक ना आमी चिंतूंक ना आमची काजारां फकत 20 जाणांक घेवन आमी करतले हांव. आमची काजारां फकत 20 वा 25 जाणांक घेवन, 50 जाणांक घेवन आमची काजारां आमी आमच्या घरांत करतले हांव, हॉलांत न्ही. आमी चिंतूंक ना. आमी चिंतले हांव आमची काजारां व्हडल्या व्हडल्या हॉलांत जातलीं, आमची काजारां व्हडल्या व्हडल्या रिसोर्टान जातलीं, व्हडल्या व्हडल्या क्लबान जातलीं, व्हडल्या व्हडल्या मैदानार जातलीं, बिचान जातलीं म्हूण आमी चिंतले हांव. पूण आमची काजारां 20 जाणांक घेवन, 25 जाणांक घेवन आमच्या घरांत जाल्लीं. आमच्या काजारांक रोस ना जालो, दाबाजा ना जालो, बँड गरनाळ्यो पटाक्यो ना जाल्यो, साद्या मट्टार आमची थोडीं काजारां जालीं. आमी चिंतूंक ना आमची मोरणां, आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांची मोरणां फकत 10 जाणांक घेवन, 20 जाणांक घेवन आमी करतले हांव. आमीची मोरणां आमी मिसाचें बलिदान आसतना करतले हांव म्हणून आमी चिंतूंक ना. मोरणां डायरेक्ट मिस्त्रेक हाडटले, थंय पुरतले आनी उपरांत आमी घरा येतले हांव. असली परिस्थिती येत म्हणून आमी 2019 वर्सां पर्यंत चिंतूंक ना. आमी आमच्या संवसारांत, आमच्याच कारबारांत, आमच्याच मेतेरपणांत का पिवो गम्मत मारो म्हणल्यार त्या चिंतपार आमी जियेतले हांव. आनी आयली एक मारेची पिडा, ताका आमी कोरोना म्हणटा हांव, ती आजुनूय वचोंक ना, आजुनूय आमच्या बगलेक आसा. देखून आजुनूय आमी मास्क घालता हांव, आजुनूय आमी पयस पयस बसता हांव, आजुनूय व्हडलो दाबाजो आमी करना हांव, ताच्या भिरांतेन आजुनूय आसा हांव. कांय थोडी इंजेक्शनां काण घेवन म्हणटात हांव मरची ना, इंजेक्शन हांवें काण गेलां, पिडा आयल्यार मरची ना. आनी कांय म्हणटलीं पिडा म्हाका येवची ना, कित्याक 2 इंजेक्शनां काण गेल्यांत सर्तीक जाल्यार आनी एक हांव रेडी आसा म्हूण. आनी कांय थोडी म्हणटात आमच्या भुरग्यांक इंजेक्शन दिवंक ना, 18 वयल्या सगळ्यांक वॅक्सिनेशन दिवंक ना, देखून तांकां जिवाचें रिस्क आसा. उरलेले पुरो काण गेलां. पयलो वेव आयिल्लो आनी ह्या पयल्या वेवांत मलगडी पुरा चडावत मेली, कित्याक दुसऱ्या वेवा वेळार मलगड्यांक पुरो इंजेक्शन दिल्लें 45 वर्सां वयल्यांक. देखून दुसऱ्या वेवांत तरणाटे मेले, कित्याक इंजेक्शन दिवंक नातले, चडावो तरणाटे मेले. आनी तिसरो वेव येवचो आसा, भुरगीं मरतलीं म्हणून येदोळसून सांगलां. आनी ह्या भुरग्यांक अजुनूय वॅक्सिनेशन दिवंक ना. 18 वर्सां पर्यंतल्या भुरग्यांक कोणायकी वॅक्सिनेशन दिवंक ना. जर तर तिसरो वेव आयलो जाल्यार ही सडावत
ही भुरगीं मरण पावचे चान्स आसा देखून आमी पळया एका भिरांतेच्या वातावरणांत आसा भिरांतेच्या आकांताच्या वातावरण आसा पूण ह्या संदर्भार पळया ही कोरोना पिडा अजुनूय आमचे मदें आसा आमचे थंय एकली सावन देव हांगासर दिता हाच्या पयल्या वचपांत निनिवेचो लोक तशेंच आसुल्लो निनिवेचो लोक खावन पिवन गम्मत मारनासुल्लो निनिवेचो लोक कर्ग घेतले मारीची पिडा येतली म्हूण तांकां गळीत नातलें गम्मतां करतालो काजारां करतालो दाबाजो चलयतालो आमी तें करतले 2 वर्सां पयलें तशें आनी देव आनी हो लोक देवातान मस्त पयस आसुल्लो आमी देवातान मस्त पयस आसले 2 वर्सां पयलें आतां हर एकल्यानी युट्यूबार मिसां आयकून ऑनलायन मिसां आयकून आतां कोणाच्या घरा गेल्यार इल्लेशें देवाचें उतर कोत्ता तांकां कित्याक म्हळ्यार सकाळीं सांज म्हणसर युट्यूबार ती मिसां ही मिसां ते रितीर ही रितीर तें उतर हें उतर पुरा आयकून हर एकल्या घरांनी माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान आयकूंक मेळटा रित्यो आयकूंक मेळटा आनी वेळा काळा सरी जाल्ली मागणी आयकूंक मेळटा आनी लोक टी व्ही मुखार गी मोबायला मुखार गी कंप्युटर मुखार गी रावून हे मागणी आयकता लोकां थंय मागण्याची उर्बाई चडल्या म्हणून चडल्या आतां लोक इल्ले चड मागता ह्या पिडेंत आयल्या उपरांत निनिवेचो लोकी तशेंच देवाची विसर पडली तांकां खावन पिवन गम्मत मारनासुल्लो देवातान मस्त पयस केल्लो अनितीची अन्यायाची आनी वायटाची खोटीपणाची कामां करन हो लोक आसुल्लो देखून लोकांक देवान चिंतलें ह्या लोकांचो नाश जातलो कित्याक तांच्या बरेपणाक लागून न्ही तांच्या खोटेपणाक लागून हो नाश जातलो म्हणून देवान चिंतलें पूण हो नाश करच्या पयलें एक संदेश तांकां दिया एक माहिती तांकां दिया एक खबर तांकां दिया म्हणच्या खातीर जोना प्रवाद्याक ताणें विसलो जोना प्रवाद्याक तूं वचून निनिवेक वचून तुवें प्रवाद करी जाय म्हज्या नांवी प्रवाद करी जाय त्या लोकांक गेली 17 उतरां सांगी जाय जर तर हो लोक तुजें उतर आयकत जिणी परिवर्तन करी जाल्यार ही मारीची पिडा हो नाश तांकां येवचो ना पूण जोना प्रवादी भियेलो निनिवे वचोंक कित्याक हो निनिवेचो लोक कठोर काळजाचो लोक हो निनिवेचो लोक गतकी लोक हो निनिवेचो लोक पातकी लोक भिरांकूळ लोक हो ह्या लोकां मदें वचून देवाच्या नांवान प्रवाद करूंक जोना प्रवादी भियेलो तो म्हणलो म्हाका जायना म्हाका निनिवे वचून तुज्या नांवान प्रवाद करूंक जायना म्हणलो तो एक 2 काण गेलो त्या गांवांत तो पळापळ गेली ताणें देवा थावन पयस धांवलो तो दर्यांत पूण देवान कितें केलें जोर वारें वादळ उठयलें दर्यांत आनी ह्या योनाची 2 ओमती उदारी जाली आनी जोना प्रवादी दर्यांत पडलो व्हडलो मासो आयलो मासो तिमिंगिला म्हणटात पळय व्हडलो मासो आयलो ह्या माश्यान जोना प्रवाद्याक गिळून सोडलें कळ्ळें पेरमारीन कुंबये गिळ्ळे बरी ह्या माश्यान जोना प्रवाद्याक गिळून सोडलें आनी ह्या मासलेच्या पोटांत 3 दीस जोना प्रवादी रावलो पळया मरोंक ना म्हळ्यार सगळो गिळ्ळो न्ही भितर बसलो भितर मासलेच्या पोटांत त्या हिमसाणींत गाणींत 3 दीस उपरांत मासलेक हांगासर जीर्ण जावंक ना अजीर्ण जालें देखून मासली थडी रेवली ओंकली आनी जोना प्रवादी सगळो भायर आयलो मासलेच्या पोटांतलो पुरा अंट नळ पुरा आंगा लागला हिमसाण मिठाच्या उदकांत बरें थंय ताका धुता आनी चिंता पळया हांव देवात हांव पळोवन धांवंक प्रयत्न केलें पूण देवान म्हाका सोडूंक ना मासल्यान म्हाका गिळ्ळो हांव मरोंक ना 3 दीस मासल्याच्या पोटांत आसलो उपरांत भायर आयलो आनी आतां परत एक नवें जिवीत म्हाका मेळ्ळें आनी म्हाका देवात म्हाका पळोवन घेवंक जायना आनी हांव पळोवन धांवलो जाल्यार देव म्हाका सोडिना देखून तो फाटीं आयलो आनी परत देव ताका दिश्टी पडलो परत दुसरे फावटी देवान ताका सांगलें वच निनिवेक आतां जायत म्हणलो नो जोना आनी गेलो निनिवेक आनी जोनाक देव कितें म्हणलो निनिवे वचून निनिवेच्या लोकांक अशें सांग फकत
कितले दीस 4 दीस न्ही 40 दीस 40 डेज 40 दिनां फकत 40 दीस उरल्यात. ह्या 40 दिसां भितर तुमचें जिवीत तुमी परिवर्तन करिना जाल्यार तुमी सगळीं नाश जातल्यात. 40 डेज 40 दीस आमी करेस्मांत 40 दीस मागणे उपास करता. जेजून 40 दीस अरण्यांत मागणे उपास केले. 40 दीस नोयेच्या काळार पावस आयलो. 40 वर्सां इस्रायल प्रजा अरण्यांतल्यान आयली. 40 वर्सां जेरुसलेमाचें देवाळ बांदूंक लागली. 40 40 दिनां 40 दीस उरल्यात. ह्या 40 दिसां भितर जर तर तुमी तुमचें जिवीत परिवर्तन करिना जाल्यार तुमी नाश जातल्यात. आनी लोकांक सगळें समजलें. कित्याक समजलें? जॉनाक कितें घडलें, योना प्रवाद्याक कितें घडलें तें लोक बरें जाणा आसलो. मासलेच्या पोटांत मासलेन गिळण त्या पोटांत 3 दीस रावून उपरांत तडी ओंकून जिवंत जाल्लो वो जोना आज आमचे मुखार रावून उलयता जाल्यार देवाच्या नांवान खंडीत हो प्रवाद खरो जातलो. हो प्रवाद खरो जातलो म्हणून लोकांक बरें समजल्लें. देखून जोनाचें उतर तांणी आयकलें. हर एका दादल्यान हर एका स्त्रियेन हर एका भुरग्यान हर एका सल्यान आनी सलयेन युवक आनी युवतीन गोरवांनी पाड्यांनी माजरांनी सुण्यांनी सगळ्या मनजातींनी गुणी वस्त्रां न्हेसलीं. आंगार गोबर घालो. मागण्यांनी उपास परगट केले. ही खबर रायाक पावली. रायान ताच्या राज्य पदवी सांडली. ताची सिंहासन सांडलें. धरणीर बसलो. गोणी वस्तू न्हेसलो. माथ्यार गोबर घालो आनी आख्ख्या निनेवेंत हो उपास आनी मागणें परगट केलें. लोकांचें जिवीत परिवर्तन जालें. खोटी साल तांणी सांडली. स्वार्थाची, अबलेशपणाची, खोटेपणाची, अनितपणाची, अविश्वासीपणाची आनी अनिश्कळपणाची सगळ्यो करण्यो तांणी सांडल्यो. देवा मुखार ती फाटी आयलीं. देवा मुखार ती बसलीं. देवा मुखार ती राजी जालीं. बोगसणें मागलें. परिवर्तन जालें. आनी बरी करणी पळोवन देव कणवळ्ळो. देव दयाळ जालो. देवान तांकां बोगशिलें आनी कर्ग देवान तांकां धाडूंक ना आनी अशें निनेवे शहर बाशाव जालें. पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकांय देवान एक कर्ग धाडलें. ह्या कर्गांत आमी शिकोवंक ना जाल्यार, ह्या कर्गा उपरांत आमची जिणी आमी परिवर्तन करूंक ना जाल्यार खंडीत आमी नाश जातले. तिसरें वेव येतलें. आमकां रुदानान घालतलें. पयलें जालें आमी सुदरूंक ना. दुसरें जालें जर तर आमी सुदरूंक ना. तिसरें येतलें आनी आमकां परत दुखांत घालतलें. देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी देवा सवय येवंक जाय. देखून आयच्या सुवार्तेंत पळया, जेजूची मोगाचीं दोगां मनशां आसलीं, मरी आनी मार्ता. अपुरबायची. जेजूच्या कश्टांत, जेजूच्या दुखांत, जेजूच्या संतोशांत, जेजूच्या सुखांत दुखांत वांटेली जातालीं. जेजू कांय इल्लेशें वर्न केलें जाल्यार, कांय इल्ली गुळयां केली जाल्यार, कांय इल्ल्यो चापात्यो केल्यो जाल्यार, कांय इल्ल्यो घरांच्यो पातोळ्यो केल्यो जाल्यार, कांय इल्ले पोत्राडे केले जाल्यार, कोणें मरयेन आनी मार्तान केले जाल्यार कोणाचो उडास तांकां येतालो? जेजूचो उडास येतालो. कांय इल्लीं दांड दितालीं. कांय जेजू तेणें येवचो आसा आपणाच्या घरा येता म्हूण तांकां कळ्ळें जाल्यार कांय इल्लेशी कुंकोड मारतालीं, कांय इल्ले पानपळे करतालीं, कांय इल्ल्यो शोयो करतालीं आनी जेजूक बरें करून वाडटालीं. आनी एक दीस जेजू तेणें हळ्ळेक वयता आसतना मरी आनी मार्ताच्या घरा गेलो. तांकां बारीक कशी जेजू आयलो म्हणटाना. देखून कितें करूं लागली? मार्ता सुदारसूच्यान बारी हुशार. सुदारसूच्यान मार्ता कितलीं जाणां आयल्यार मार्ता फटाफट रांदचें. हेणें मास केलें, मसली केली, रांदय केली, पोळी केली फटाफट. आनी सुदारसूच्यान बारी हुशार मार्ता. देखून ती कुजनां भितर गेली. आतां जे बरें गॅस ना तुलो, लांकडाचो उजो दवरून एका राडणेर बकरी कायल दवरून बकऱ्यो भाजोवंक, आनी एका राडण्यार मास, आनी एका राडणेर शीत, आनी अशें करूंक लागली. आनी हेणें गोबर पुंगून माथ्यारी गोबर, कानांदी गोबर, तोंडारी गोबर, एणेय करी पुरा घेवन
भायर आयली गामेन आनी म्हणाली भायर येता आसतना जेजू बसला वयर एका सोफार बसला आनी मोरी थंयसर जेजूच्या मुखार बसल्या एका मणयेर आनी जेजू लागीं बरें करून उलोवन आसा जेजू बरें करून तिचे जेजूचें सूख दूख सांगून आसा नजरेतान कितें जालें बेतसायदान कितें जालें आनी गलिल्यांत कितें जालें आनी कपेर्नावांत कितें जालें आकुडलेल्या ताच्या मनशाक कितें जालें देवस्थान लागल्या कितें जालें नाईम गांवांत कितें जालें हें पुरा जाल्लें संगत जेजू मोरये सांगून आशिल्लो मोरी बरी आयकून आशिल्ली आनी मोरयेची कंत मोरयेची बेजाराय मोरी सांगून आशिल्ली थोडे पडे जेजूची दूख जेजू विशयान नाका जाल्लें उलयतला तें पुरा जेजू मोरये सांगून आशिल्लो आनी मोरी जेजूक म्हणटाली भियेन नाका आमी आसा धैर्य घे कांय टेन्शन करनाका आमी आसा न्ही म्हणून बुजवणेची उतरां मोरी जेजूक दिताली हें पळोवन मार्ता म्हणाली मार्ता रागान म्हणो ना मार्तान म्हळें कालें जेजू तूं ह्या मोरये वटून बसले ती पळय तिका पिकीरच ना ताका पडोवन तसो ना तुवें जेवीचें तुवें खायचें तुवें रांदीचें कांय पडोवन वचना बसलां बरें कर मणयेर बसून पाट्टांक बरो बसलां पळय ताका इल्लें भितर येवन इल्लें कुमो करूं सांग बकऱ्यो इल्ल्यो परतूंक सांग उजो इल्लो सुमुखार सुरूंक सांग उज्याक इल्लें वारें घालूंक सांग म्हणाली कोणाक जेजू लागीं म्हणाली मोरये गेल्लें भितर जा हांव एकलें तोडलतां काम करना सांग सर दनपारां जेवणाक तुका वेळ जाता गिवाडीचे तुवें मुखार वचोंक आसा तिका इल्लें सांग आनी हांगासर जेजू कितें म्हणटा मोरये तूं सबार संगती विशांत चिंतून आसाय सबार संगती विशांत मस्त राठावळी आहा तुका आतां कितें रांदचें सांजेर कितें रांदचें फाल्यां ब्रेकफास्ट कितें करचें खंय तावन लांकडां हाडचीं खंय तावन पीठ हाडचें खंय तावन गंव हाडचो हें चिंतून आयत आजार राठावळी आहा तुका पूण मोरी पळय मोरी म्हजे लागीं बसून म्हाका म्हजे लागीं उलयते आसा तिणें बरो वांटो विसरून काडला जेजू कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार जेजूक आतां खावंक नाका जेजूक आतां जेवंक ना कित्याक तूं जेरुसलेमा कुशीन वता तूं कश्ट सोसूंक वता दगदणी बगूंक वता खुर्साचें मरण मरूंक वता तो जेरुसलेमा कुशीन आनी जेरुसलेमा कुशीन तो कश्ट सोसूंक मरोंक वता आसतना तो वाटेर मरी आनी मार्ताच्या घरा वता आनी तूं चिंता बांदून घाल्ल्या दुकराक जिवीशी मारूंक बांदून घाल्ल्या दुकराक तूं व्हरून थंय व्हरून शीत घाल मांस घाल पेंड घाल खाता येतो तो बोंबार नासा कित्याक मरण आनी जिविता मदें उड्डोवन आसा मारूंक वेच्या बकऱ्याक आतां गुत्त आसा कातरूंक म्हणून तो पळयता ताका तूं बातेन घाल खाता येतो कांय ना मारूंक येसो बकरो वा शेळी म्हूण तयार जाल्लो जेजू जेरुसलेमा कुशीन सोमकोन वता ताका तूं बिरयानी वाड ताका तूं चिकन वाड ताका तूं पानपळ्ळे कर सोय कर ताका खावंक मन आसा ताका खावंक मन ना तें गरजेचें न्ही ताका आतां पोटा कितें गावचें कितें आतां सोसूंक आसचें कश्ट कशें सोंसचें तें भिरांत ती आकांत कशें फूड करची त्या विशयान ताका कंत खावच्या विशयान जेवच्या विशयान न्ही आनी मोरी बऱ्या जाणां जाल्ली देखून मोरी ताका धैर्य दिताली पाठिंबो दिताली प्रोत्साहन दिताली सांगात दिताली बरवसो दिताली दुकान देंवतल्या जेजूक दुकान पुसचे प्रयत्न ती करताली आनी तें जेजूक जाय जाल्लें आनी हें मोरी बरी पार्क केल्ली जेजूची इश्टीन मोरी बरें पार्क केल्ली आनी देखून मोरयेन बरो वांटो विसरून काडल्या म्हळ्यार म्हाका आतां खाणाची जेवणाची गरज ना म्हाका आतां पिवण्याची गरज ना म्हाका आतां बुजवणेची गरज आसा म्हाका आतां धैर्याची गरज आसा म्हाका आतां संगतपणाची गरज आसा आनी तो वांटो मोरयेन विसरून काडला तुवें खाणा जेवणाचो मात कुडीच्या गरजेचो वांटो मात्र विसरून काडला मारता पूण मोरयेन बरो वांटो म्हाका बुजवण दिवचो वांटो म्हाका समाधान दिवचो वांटो म्हाका संतोश दिवचो वांटो सोदून काडला म्हणून जेजू म्हणालो हांगासर वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो संवसार जिवितांत आमी हजार राठावळीन आसाव सकाळीं उठ्ठाना आमी कालें ब्रेकफास्ट करचें दनपारां कितें रांदचें सांजेर कितें जेवचें फाल्यां खंय वयचें परवां कितें काम करचें कसलें काम करचें कसले पयशे जोडचे कशें आस्त बुदीक आपणावची भुरग्यांक कशें शिकोवचें भुरग्यांचें कशें काजार करचें कशें फुडार करचें कशें फंक्शन करचें तेंत आमी चिंतून आसाव आनी संवसारी फाटल्यान दवन थकून गेल्या एक वांटो मात विसला आमी मोरये बरी मारता बरी एक वांटो मात्र बॉम्बे दादरच्या रेल्वे स्टेशनाच्या ब्रिजा वयर रावून तुमी पळयशात जाल्यार थंयसर दोनूय रेल्वे आसात
वेस्टर्न रेल्वे आसा सेंट्रल रेल्वे आसा त्या लोकल ट्रेनीर लोकांनी पळया भितर सटची देंवची ती चिडोन उमकळोन आसची रीत पळयतना वो लोक धांवता रावना धांवन तासा तोकोन गेला वो लोक तोकोन गेला सकाळीं तो सांज पर्यंत 1 दीस न्ही 2 दीस न्ही म्हयन्याचे 30 दीस न्ही वर्साचे 30 आनी 60 360 आनी 5 दीस वो लोक धांवन तासा तो रावोंक ना तोकोन गेला तो रावतलो केन्ना हांगासर पेटेंत न्हिदता पळय त्या दीस मात रावतलो देखून तो एक वांटो विंचता आनी त्या वांट्या फाटल्यान धांवन आसा राटावळींनी धांवन आसा वो लोक राटावळींनी धांवन आसा आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू म्हणटा राटावळींची धांवणी गरजेची बगार थोडी इल्ली पुरसोत ही गरजेची तुज्या धांवणेक इल्ले विराम दिवन तुज्या राटावळींक इल्ले विराम दिवन कांय सोमया संगी येवन बसोन सोमया लागीं तुजी कंत बेजाराय दूख तुवें सांगलें जाल्यार तुज्या धांवणेक आनी इल्लें बोळ मेळटलें तुज्या राटावळींक आनी इल्लीशी सकत मेळटली आनी तुजी धांवणी आनी राटावळी ह्या सोमयाच्या आजारपणांत सार्थक जातलें म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर आयच्या सुवार्थेन दिता म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो देखून मरी बरो वांटो आमी विसूंक जाय मरी फकत बसून जेवण खावन आसली म्हण न्ही जेजूची इश्टीन मरी फकत बसून जेवण खावन आसली म्हण न्ही ती काम करताली ती वावर करताली पूण हांगासर जेजू कितें गरजेचें म्हूण ती बरी समजल्ली आनी देखून जेजूक तें दिवंक प्रयत्न करताली देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत फकत राटावळी धांवणी जिविताच्या फाटल्यान संवसाराच्या फाटल्यान भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवचें न्ही आजकाल आवय बापूय भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवतात तांकां LKG UKG तांकां फर्स्ट स्टँडर्ड तावन 7th पर्यंत 8th तावन 10th पर्यंत PUC CET नीट डिग्री वा इंजिनियरींग वा MBBS मेडिकल कितेंय शिकयलें तांच्या फाटल्यान धांवलीं भुरग्यांक एग्जाम जाल्यार तांकांय एग्जाम भुरग्यांक परिक्षा जाल्यार तांकांय परिक्षा भुरग्यांक पिकनीक जाल्यार तांकांय पिकनीक भुरग्यांक होमवर्क जाल्यार तांकांय होमवर्क भुरग्यांची टिफीन काडून दाव भुरग्यांचे बूक काडून दाव भुरग्यांक ट्युशन काडून दाव भुरग्यांक इस्काल काडून दाव धांवलीं भुरगीं व्हड जालीं अमेरिका कॅनडा वा इतर गांवांत सेटल जालीं आवय बापूय घरांत उदबत्ती पेटोवन घे दुंप पेटोवन घे सांजेचें मागणें करून रावलीं देखून देवाचें उतर म्हणटा तूं धांवणी गरजेची तूं राटावळी गरजेच्यो पूण त्या राटावळी सांगाता त्या धांवणे सांगाता इल्लें विरामी गरजेचें आनी ह्या विरामा वेळार सुरेस्पर मुखार ये सक्रामेंता मुखार ये इगर्जेंत ये देवा मुखार बस तुजें काळीज उक्तें कर तुजें मन उक्तें कर तुजें कश्ट सांग सूख सांग दूख सांग सुमेलाची बुजवण घे सुमेलाचे आशिर्वाद घे सकत घे आनी परत धांवंक सुरू कर परत तुजी राटावळी घेवन झुजोवंक सुरू कर तुजें जैत जातलें पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलें चिंतपान मुरयेन कसो बरो वांटो विंचलो तसलो बरो वांटो आमी विंसूंक जाय असलें बरें जिवीत आमी जिवंक जाय असलें जिवीत जिवन आमकां मुरये बरी वांटो विंचलेलीं परजा जावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. मी तुझे वेदी लागी बापा बेटोंच्या कानी पातकी आमी पून भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी कानी घे बापा ही कानी कामची घे बापा ही कानी कामची घे बापा ही कानी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या दबास सुरस्फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगेव धर्मता साजुदान आपणाक आपणाय आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगडून
संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व टाईम आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेंची शिकोवण सगळ्या मनशां प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादीर धैर्य आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. दळबाराचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा कृष्ण पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धरून इंद्रियांनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशन कस मरून सुविचा आदी ताणें म्हणून घेतलो. तुका दिन वसूंक तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्या. तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत समंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फोकलें दुखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडून रगस वतल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा प्रितीमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूर्त कर. तांकां आनी तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्यवान जोसेफ भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जोतात देवानी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उसिगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्पुरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करुण्या जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात रेखतेलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. स्वामियाची शांती सदां काळ तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसो. माया म्हाका सुखूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दयकांती बी घाल्या. पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी समेस्त सुभागी. समया तेरांचे म्हाका पवना पूण योत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगार येताना मास्क तुम्ही नीस रावन येवचे. जीवितकु वरकुर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराय दुर्बोळ्या काळजांमोच्या. जीवितकु वरकुर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराय दुर्बोळ्या काळजांमोच्या. तू जिवीत दिता पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखता. प्रकाशी सूर्य तू उजवाड फांगता. जिवीत म्हजे नंदन करता. जिवीतकु वरकुर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराय दुर्बोळ्या काळजांमोच्या. लाभय सोम्या आज तुझी कृपा. करच्याक सदा आमी तुजी सेवा. भिडार कर काळजांत्या हर एक दिसा. हातन सांबाळ ये सर्गीराया. जिवीत
कीटाकु वरकु फेसागोरा वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मुझा प्रार्थोया. भोव मगळा बापा भाग्यवन जुत देवाच्या जैत्यवंत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सभेंत आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक आमी मागता. दिसपडते तुमी ते सांव घेवन हांगासर नव्यानाच्या मिसाक येतात. तुमचे खातीर तुमच्या त्या सांवा खातीर विशेश करून मागता. सांजुता देव जेजू मुखांतर तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचे खातीर मागता. मंगळाराची मिसां सकाळीं 9 वरांर हांगासर आसतलें. मंगळाराचें मीस नव्यानाचें येवच्या मंगळारा सकाळीं 9 वरांर मीस उपरांत नवेन ताचे उपरांत आराधन आनी दनपारां 12 वरां पर्यंत येवच्या मंगळारा रेतीर हांगासर आसा. देखून व्हडा संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसांत नव्यानांत तशेंच रेतीरेंत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर भक्तीक वस्तू मेळटात. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ल्यो रेलिको, कोंतांबिंतुन्यो इत्यादी थंयसर आसात. त्यो तुमी घेवच्यो. तुमच्या दिसपट्ट्या आत्मी झुजावेर झुजोवंक आनी जैत जोडूंक ह्यो वस्तू आदार दितात. त्यो वापरूंक तुमकां आमी उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन हांगासर आयुर्वेदीक वखद गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक पिडेक आनी भुरग्यां पिडेक इत्यादी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात. तेमी येवन तसो फायदोय जोडूंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी उलो दिता. कोणाक गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा वा गांठी दुखी आसात, हातापांयाच्यो गांठी दुखी आसात, भुरग्यांची पिडा आसा, भुरग्यांक विशेश करून दुश्टकाय इत्यादी जावची आसा जाल्यार थंयसर वखदां मेळटात. ती तुमी घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दियात. थंयसर घेतात. ते सवाय तुमी ऑफिसान दिवयेत आनी तेजे भायर फाटीं आसलेल्या बॉक्सान तुमी घालयेत. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन आमी दिता. संगीत तुमचे खातीर विशेश करून मागता. हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करन आयल्यार बरें. फोन करन आयल्यार तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा. थंय तुमी घेवचें. पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. वार्षिक परब ह्या वर्साची आमी ह्या म्हयन्याच्या 28 तारीखेर हांगासर आचरण करता. कोविड-19 पिडेच्या नियमा वरवीं ह्या वर्साय आमी सोंप्या रितीन पुंतळाची वार्षिक परब आचरण करतल्या. परबेक तयाराय जावन ऑक्टोबराच्या 12, 13 आनी 14 म्हणजे येवच्या मंगळारा, बुधवार आनी ब्रेस्तारा 3 दिसांची हांगासर रितीर आसा. 3 दिसांचे रितीर सकाळीं 9 तो दनपारां 12 वरां पर्यंत ही रितीर हांगासर आसतली. व्हडा संख्यान रितीरेंत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. रितीर दिवंक येतात मनादी बापू फादर रिचर्ड कॉर्डर्स कापुजीन पाद्र्याप, तशेंच ताचो पंगड विजय कापुजीन फ्रायरी मंगळूर थंयसावन हांगासर ते येतले. देखून व्हडा संख्यान हे रितीरेंत वांटेली जावंक आनी फेस्ताच्या परबेक 9 दिसांच्या नव्यानाक खरी तयारी करूंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी आपोवणें दिता. देखून येवच्या मंगळारा येताना हेरांक आपूण हाडा. कश्टेतले पिडेस्त भाव भयणी आसात, विविध समस्या बली जाल्लीं आसात. तुमी सर्वांनी हांगासर ह्या रितीरेन वांटेली जावंक तुमकां उडो दिता. फकत 3 घंट्यांची रितीर 9, 10, 11, 12 वरां देखून तुमी व्हडा संख्यान रितीरेन वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. 17 तारखेर हांगासर रक्तदान शिबीर आसा. रक्तदान कोणाक रगतदान दिवंक आसा तुमी त्या दिसा हांगासर येवचें आनी रगत दिवच्या वावरा ह्या बऱ्या करनेंत वांटेली जावंक उलो दिता. 19 तारीख येतावन आमी आमच्या फेस्ताचे
तयार जावन 9 दिसांचे नव्यान तयार सुरू करता 19 तारखेर 19 तारखेर आमी आमच्या फेस्ता तयार जावन 9 दिसाचे नव्यान आमी सुरू करता सकाळी 9 वरार बावटू बारना नव्यानाची सुरवात आमी करतले 9:30 वरार नव्यान आसा 9:30 वरार नव्यानाचे मीस उपरांत नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 9:30 तो 11 वरां पर्यंत मीस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन हांगासर आसतलें देखून तुमी 9 दिसांचें नव्यान ह्या वर्सा फेस्ता खातीर तुमी 9 दिसांचें नव्यान करचें आनी प्रत्येक इरादो जावंक पुरो तुमच्या भुरग्यांचो इरादो कामाचो इरादो भलायकेचो इरादो वा खंयचो इरादो तुमच्या जाग्याचे समस्या आसात वा कुर्तीन केज आसा वा कितेंय इतर समस्या तुमकां आसात 9 दिसांचें नव्यान तुमी हांगासर करा आनी खंडीत फेस्ताच्या संदर्भार तुमकां संतोश तुमचें दूख संतोशान बदलतलें मागलो लोपकार खंडीत मेळटलो ह्या 9 दिसांनी तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता देखून 9 दिसांचें नव्यान धरून तुमकां ह्या मुखांतर आपोवणें दिता 26 तारखेर 24 कोंपरीचो आयतार आमी संभ्रमता मीस सकाळीं त्या दीस 8 वरार मिसा उपरांत हांगासर नव्यान आसा नव्याना उपरांत सक्रामेंताचें आराधन हांगासर आसतलें 27 तारखेर बुधवारा सांजे 6 वरार बेसपाचें मीस आसा मिसा उपरांत नव्यान सक्रामेंताचें बेसांव आसा बुधवारा दीस तो 27 तारीख व्हड संख्येन बेसपाच्या मिसांत वांटिली जावंक उलो दिता 28 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम 28 तारखेर ब्रेस्तार फेस्ताचो दीस सकाळीं 8 वरार फेस्ताचें मीस सादें मीस आनी दबाजीक मीस 10 वरार फेस्ता बाबतींत मिसां मुद्दम पिरजेन तशेंच दान दिवन सहकार दिवन तुमकां उलो दिता नव्यानाच्या दिसांनी मिसां रुपये 200 फेस्ताचें मीस रुपये 300 मुद्दम रुपये 300 हे दिवन तुमी सहकार दिवचो पिरजेंत सादी पिरजेंत रुपये 1000 फेस्त पिरजेंत रुपये 5000 प्रधान पिरजेंत रुपये 25000 तुमी दिवन ह्या फेस्ता बाबतींत सहकार दिवंक तुमकां आमी उलो दिता आमी सांगाता मेळया ही पुंतळाची आमच्या मोगाच्या पुंतळाची वार्षिक महापरब कोवीड आकांताच्या काळार सोंप्या रितीन तरी भक्तीपणान व्हडा दबाजान भवर्तान आचरण करूंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी उलो दिता सांगाता मेळया ही परब आचरण करया सांजूद आमारी लाभलेल्या बऱ्यापणाक देवाक आमी अर्घां दिवया परत येवच्या मंगळारा आमी सांगाता मेळया रितीर आमी करया आनी देवाचो आशिर्वाद जोडया आतां आमी सगळीं नव्यानाक आयतीं जावचें पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनंती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघेव जुता देव सरकार सांजेदूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असोन आमचे पसोत विनंती करता सांजुता देव आनी सांत भक्त प्रत्येक जनमरी आमची सर्गीची माई आमच्या मजतींची जो आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचें मागणें भेटयता तुका निधरून रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तक दिवसा आमी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचें मागणें भेटयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लक्षिल्यान मेळयता त्या बलिदानावरी देवा निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बावर्त उदेशीन तूं आतां गरज आमचे मदें आसाय म्हण आमी सतमनता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें तें देवाचो आनी पेल्या सुखरो मोग वाडय आतां आमी बघेव जुता देवाच्या विनवणेन तुजे बारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाती नेमी तुजे तें दवरता तुका महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें हे संवसारी जेजू सोसैरो आनी दंडू जावन आसलेल्या बघेव जुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची सुवार्ता तुवें पयस आसलो लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त सक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कडचो अडचणी निर्सापण निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्याचो तूं कितें शरती जावन आसाय
तुझ्या मजतीचेर बरोबर सोनी म्हजी गरज जावन तुज्या पूण शेताक पतीनेन आयलां हे घडी बरोबर श्या आमची ते आमची गरजो आमची मागणी आसात हांगासर आतां आमी समर्पण दिवया 18 सणांक बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याची गुमट्यांत असलेली गांठ नपीस जावंक 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक 6 जाण जोड्यांक कुटुंबाचे भुरग्यांचे देणे फावो जावंक एकल्याची गुमटीची तकलेची आनी सिरांची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 2 जाणांच्या तपायांच्या गंठीची दुखी गूण जावंक एकल्याच्या डिस्कचे प्रॉब्लेम संपूर्ण रितीन गूण जावंक 2 जाणांक पांयाच्या गंठीची दूख गूण जावंक एकल्याक कुडीन दसकत काय आसा तशेंच तकलेंत दूख आसा ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याक सोडियम उणें जाल्या ती सोडियम नॉर्मल स्टेजीक येवंक आनी बरी भलायकी फोव जावंक 9 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 8 जाणां कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 13 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक 6 जाणां आमाल पिवन येता सुटका मेळोवंक एकल्या भायर पडुल्लें भांगाराचें चीन पाटी मेळोवंक एकल्याक आस्थमा आनी एलर्जी पिडा गूण जावंक 13 जाणां जागो बऱ्या माला विकून वचोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक 6 जाणां कोर्ट केस बऱ्यांनी तर्त जावंक 2 जाणांची युरीन इन्स्पेक्शन गूण जावंक 2 जाणांची गर्भकोशाचे फायब्रॉइड्स ते गूण जावंक नपेन्स जावंक 12 जाणां बरें काम फावो जावंक एकल्या किडनीची समस्या ती गूण निवारूंक एकल्या मानसीक पिडा गूण जावंक 13 जाणां वायट सोयो सोडून बरे जिणेची येवंक एकल्या बुक्सूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक एकल्या मेळोवंक आशिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक 13 जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक एकल्या कॅनडा वेची बऱ्या कॅनडांत बऱ्या युनिवर्सिटींत सीट मेळोवंक एकल्या वडिलांक मनान लिखूंक कुरपा मेळोवंक एकल्या क्रिएटीन लेवल ते नॉर्मल जावंक एकल्या हाती धरिल्लें काम पंता पावोवंक एकल्याक बरें घर बांदूंक कुरपा मेळोवंक एकल्याचे जाग्याचे सगळे रेकॉर्डाचें काम इत्यार्थ जावन जागो नावार जावंक ही तशेंच 50 आनी 7 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांची सांगता आमची गरजो आसात आमची मागणी आसात विनवणी आसात श्रीगींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पण दिवया सगळीं आमी दिंबी घालया हात उबारया श्रीगींच्या बापाक आमी उलो मारया अर्गां तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया मंगळ सोमिया हे सगळे भक्ती करी तुझ्या मुखार उबारिल्ली सगळी मागणी तुका आमी समर्पण दिता सांजुदाच्या मजतीन सांजुदाच्या विनवणेन ही मागणी दिन स्वीकार कर सोम्या आमकां मागलेले सगळे फावो कर तुज्या बेसवानी आमकां बर सर भक्तीकांक तुज्या बेसवानी बर मध्य मुखार रंगस नवेन करून आसा ते सगळे भक्तीकांक तुज्या कृपेच्या बेसवानी बर सगळेले मागलेले फावो कर तुज्या बेसवानी बर सोम्या हालेलुया 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 नवेनाचे मागणे मंदारसिया म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो भावार्थ दडवरां बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या बसतली पदवेन पयस तावंडाय हे त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंड येता हांव तुका उलो मारता आशा सांडलेल्या मरुसुदींचे करी तेणें तुका देवान दिलां म्हजी जिणेचे कंटे कोंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबाळ माई पसिनवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर एवढा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका आजोवन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमे वता नांव तुजे मजतीन अधिकती परगटलेलें जावं आमेन बगे उजुतात देवा उलय कसता अडचणीने राशे नासलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शेरोती जावन आसच्या बगे उजुतात देवा आमच्या बापसे बाबीस पुसाई बाय फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर संवसार सबूजवार जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस्त मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धरचे खातीर जेजू बऱ्या गोवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजित आनी शांती समाधान हाडचे खातीर भगेन कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर श्रील्या समेस्त बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बलवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रवडण्याचेर जैत वरच्याक प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूता आनी रक्त साक्षा बागी उजुतात देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय
पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून मायेमोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्तड कळीमध्ये निराशेन आनी बेसरायन तूं तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणेच्या पयणान शबित्यान सोमकोन सर्गीं देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पवोशी करी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं एक घडीभर आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया कोणाकी साक्ष दिवंक जाय गी कोणाकी साक्ष दिवंक आसा गी आसा जाल्यार मुखार येत दोळे धांपया सुमया जेजून सांजुता मारिफा जाय इतलें बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां त्या पासून सांजुदा मारिफात जेजूक आमी अर्गां दिवया हांगासर 6 जाणां बरी भलायकी लाभिल्ल्या खातीर 3 जाणां बरी सैरीक फोव सरल्या खातीर 2 जाणां मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर 7 जाणां बरें काम फोव केल्ल्या खातीर 1 लाख पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 2 जाणां अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर तशेंच 28 जाणांक मागीर लोपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात तांचे संगत आमची अर्गां गुंथया सर्गीच्या बापाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया आमच्या तुबारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू जेजू आराधन जेजू उगळप सुमया आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवानी भरलेल्या पासून सर वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशेंतले आमकां निवारलेल्या पासून सर वायट सक्तींतले खोट्या सक्तींतले आमकां निवारलेल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता सुमया आमच्या भुरग्यापणां युवासनां पिडेस्तां प्रायवंतांक सर भक्तीकांक राखून सांबाळिल्ल्या पासून बरी भलायकी दिल्ल्या पासून समाधान दिल्ल्या पासून जिवीत नंदन केल्ल्या पासून सर पिडेशिडेंतले राखून व्हेल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता सुमया तुका सामाईमा तुका आराधन उगलाप हालेलुया 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 सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता ते आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या कुळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबाक भाग्यवंत देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केल्ले आनी मुखार करून कुशी वेल्ल्या उपकारां पासत बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे देवात येतल्या सुख नासतना कुमक केल्ले आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां वातकात हांव सुटका दिल्या तुवें वेळी मते उसवाड दिल्या कधी दुखीने आमकां बसवण दिल्या की बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्या सजनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देव सरार्थ तेरिल्ल्याक आनी बिजूट काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळ सांजुदाच्या भक्ताची मागणी आयकून तांची बेसराई पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता ह्या भगवंत सगळ्यार सांजुदा मुखांत जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळ सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देव मरिपात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर संगत मेळोवन सुमयान शिकलेल्या मागणे सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवडा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्पर पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्पर पिडेसची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटे नरसांग आनी सेवा खांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळ्ळी आनी पदकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा तुज्या मनीर वरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी गुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसुया श्रीच्या बाबाईच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सर ते संवाद तुज्या रिकर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थना येसुया श्रीचे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तूच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकोळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया देळ बापा फोव ती जिणे संगाती मेळना आसतना कस्तूच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्याची बिनबाद पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे
फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फोव करना जुकुटमा संतोष चडय म्हण आमी मागतां आयक आमचे प्रार्थना मुरी येसुया. पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगे तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतीचे बाये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारतां आमी बदेशेवेची बळकां या दुखाच्या कोणात आसतां आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करतां तर तूं आमचे शके ते तुजे एका कुळदळे आमचेर परती आनी अपदेश उपरांत तुजे कुशीस दिम पळ जेजूक आमकां दाखय हे दे आनी मुगाडी दिलपी आमकां मरी इगडी बरदोळे दामपी आमच्या सर्व पिडेस्त भाव बहिणी खातीर विशेष करून मागया त्रिंदतेची मजत मागून त्रिंद अधिक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटकां सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी निमतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कष्टोवच्या तुझ्या साकराणी साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव तुमच्यो बरीत कर अशें पातकन नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन बेगिस्तानी भलायकी जोडो फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया बोधयाळ सोम्या बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेरनातली दयाळ आमी मागतां पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सान समाधानान सांबाळून दित एकामेका सुख समजुनी मनावयत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासरांनी काकुळतीन वागूं दोलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसासरा पर्यान आमचे संगाता तो आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट वरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ती आसचे सर्व वायट बसमन वडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदा देवाचो बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे तो सदां आसो असो याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಬರ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Ergan Jesu, Glab Jesu, Jesu, Radhan Jesu. Hallelujah, Hallelujah. सगळ्या काळसां तुका वंदितां सोम्या वर्तो देवम सोतू सर्ग संसार सोदोनी आमा सोमे इस्तां दाता रसनार पोस्तार तुका जाव महिमा तुका जाव आराधन उगलाप हालेलुया 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 Ergan tuka somian Jesu Uglap tuka somian Jesu Aradan tuka somian Jesu Hallelujah 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 Praise the Lord Praise the Lord Pusha Ogl babnino Oda संख्यान तुम्ही हांगासर सोम्या मुखार बसल्यात Praise the Lord Hallelujah 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 देवान आमकां वर्तें भाग फावो केला ताचे मुखार बसचें पळया मुरयेन एक बरो वांटो विसरून काडलेले बरी तुमी एक बरो वांटो विसल्या तुमकां मस्तूर आटावळ आसा तुमकां जायतें काम आसा जायतें टेन्शन आसा पूण जाल्यार इल्लीशी फुरसत करना सोम्या मुखार तुमी बसल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी सोमी म्हणटा तुमी म्हजे खातीर इल्लो वेळी तो व्यर्थ जावंचो ना प्रेज द लॉर्ड कशें भुमीक पडिल्लो पावस व्यर्थ जायना तशें तुमी सर्वेस्परा दिल्लो तुमी सोम्या दिल्लो वेळ व्यर्थ जायना खंयच्याना रितीन असो प्रतिफळ तुमकां खंडीत मेळटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां बरी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मगाच्या बाबडीनो कीर्तन 130 आणि 4 साम 134 अशें म्हणटा सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो कितें म्हणटा सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यांनो येया आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा कितें करा येया आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा कोणाची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा खंयच्याच मनशांची न्ही खंयच्याच मन जातीची रूख जडांची फातरांची न्ही सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र स्थानांत पवित्र जाग्यार पवित्र देवळांत पवित्र टेंपलांत तुमचे हात उबारा कितें करा तुमचे हात उबारा कीर्तनकार म्हणटा पवित्र टेंपलांत तुमचे हात उबारा आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक हात उबारचे कित्याक आमी स्तुती करतना आमी हात उबारचे कित्याक आमी रावची मस्तू रिती आसात आमी अशें रावता अशें रावता मस्त रिती आसात पळय गे आनी अशें रावता आनी तूं सगळ्या रितींत बरी रीत खंयची आतां कित्याक आमी आमकांच
सरेंडर करचें समर्पण करचें एकलो कुनीगर आसा सोर आसा न्ही ताच्या फाटल्यान पुलीस धांवतात पुलीस धांवन ताका आडयतात आनी बंदूक अशें धरल्यार तूं मनीस कितें करता म्हाका मारनाकात हांव सरेंडर जाता हांव तुमकां सरेंडर जाता मारनाकात अशें आमी आत केलो जाल्यार म्हजें समर्पण हांवें केलें म्हूण जालें अशें केल्ल्यान समर्पण जायना अशें रावल्ल्यान ती समर्पण जायना अशें रावल्ल्यान ती समर्पण जायना हे एका रितीचे पोज मात्र पूण अशें केल्ल्यान समर्पण आमी सरेंडर आय एम सरेंडरींग टू द लॉर्ड कळ्ळें की सगळी म्हजी सकत सगळें म्हजें बळ सगळी म्हजी कूड सगळी म्हजी सोबाय हांव समर्पितां देखून पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसाराचो रचणार सियोनांतावन म्हणजे सर्गांतावन तुमचेर आशिर्वाद तो घालता पळया हात उबार सर्वेस्पराची स्तुती करता ताचेर सर्गींतावन आशिर्वाद लाभता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे हात उबारूंक जाय हालेलुया 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 देखून हात उबारन सर्वेस्पराची स्तुती करता ताका देवाचो आशिर्वाद लाभता कित्याक कलतेपणान तो देवाची स्तुती करता देखून आमी उबी रावया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव म्हणलें गीत आमी गावया आमचे ताळयो भेटया संतोशान सर्वेस्पराची स्तुती करण हें गीत आमी गावया तो सर्गा संस्रासो बापय तो आमा सर्वासो मोकळताय सगळ्या रस्तासो घेताय तो आमकां गोपा व्हरतो आमचो देव ताका वाकणुया व्हरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती करूया व्हरतो आमचो देव ताका उर्गां दिव्या आमचो स्वामी व्हरतो तो पदवेदार तो सत्यवंत महिमे बरीत तो हे देवाची स्तुती करूंक जाय सर्गीत तो आमकां आशिर्वाद घालतलो आमकां बेसांवांनी भरतलो आमचें जिवीत नंदन करतलो कितलो तुवें म्हजो मोग केलो तुज्या पुता संवसार धाडलो म्हजे पासो कुरसार मेलो म्हाका पातकांतलो नितळ केलो व्हरतो आमचो देव ताका वाकणुया व्हरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या व्हरतो आमचो देव ताची स्तुती करूया व्हरतो आमचो देव ताका उर्गां दिव्या Alleluia, 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 Alleluia.
हालेलुया 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 Ergan tuka sumiyan Jesu, oglap tuka sumiyan Jesu, aradan tuka sumiyan Jesu. Haleluya, haleluya. Mogal baubnino, igadi bersumia pada kami. Ngesri, Aisyah suartin doga व्यक्ति पड़े ले आमी. बेगी, कौन? कौन? Aisyah suartin दोग जन व्यक्ति पड़े ले आमी. कौन? एक मार्ता, आणि एक हा डाऊट घे सांगा आवडल्यान एक मारता आणि मरी होय गे आणि तू कोण बरी मारता पाडगे इतले बरे रांधून वाढले पाडगे जेजू पाड म्हणून सांगा ना मारता तू पाड म्हणून सांगा ना मारताही बरी जेजू मरी बरी मारताही बगे म्हणतो मरी बगे म्हणतो आणि हंगस दोघांपैकी कोण आहे बोरो वांटो विसून काढला म्हणून इतल्यांत कोण आहे बोरयेन कसलो वांटो सोम्या संगी बसचो सोम्याक आयकोवचो आ सोम्याक आयकोवचो सोम्या लागीं उलोवचो सोम्याक बुजवण पटोवचो आपणाची दुकां सोम्याक सांगचो तो एक बरो वांटो विसून काडला आमी कोणा बरी आसा मारता बरी की मरये बरी चढावत कोणा बरी आसा आमी सांगा बिजी 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 न्ही गे हजार राटावळी माथ्यांत मोतींत कुडींत सगळे राटावळीत बिजी 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 न्ही गे सकाळी उठोवन 5:30 उठोवन बडा बडा सुरू केल्या जाल्यार रातच्या कुडांत काळोख पर्यंत मस्त काम धांवचे ताचे सांगाता तुम्ही इल्लेशे बागी इल्ली पुरसत करन वेळ करन मरये बरी आयल्यात इल्लेशे सोम्या लागीं उलोवंक सोम्या लागीं वेळ कुर्सूंक आयल्यात तुम्ही बागी मध्य मुखांतर थोडी पळयतात आनी आराधन करतात ती बागी पूण जायतो लोक सोम्या खुशीन येना सोम्याक पळयना आमी थोडे फावटी तशें करता आमकां कांय विशेश गरज आसा देखून कांय आमी आयल्या ना तर कार्य जालें वयस मेलो न्ही एकलो सेरीक जाता म्हणसर सदां नोवेना घेतालो कळ्ळें नोवेना गेल्या उपरांत म्हाका मेळटालो फादर म्हजे बसत मागा बरी सेरीक मेळच्याक बरी सेरीक मेळ सदां 5-6 म्हयने कंटिन्यूस आयलो ताका बरें चेडूं मेळ्ळें काजर जालें त्या दीस तो नांत ना हो मनीस आजुनूय ना कळ्ळें आनी थोड्या वर्सांनी म्हळें बायल 2 मुठी घालतना बायल उरतून जावन येता फादर म्हाका सुडका दिया सोडवून दिया त्या दाळा उरतून उडास कळ्ळें त्या बरोबर उडास ना कार्य जालें वयस मेलो फायदो मेळ्ळो हांवें 9 म्हयने नोवान केलें नवें असो प्रतिफळ जावन बरी सैरीक मेळ्ळी काजर जालें आतां उडास ना देवाचो कळ्ळें आनी हे दीस येतलो उडास ती बायल 2 थापडां घालतली आनी घरांत कितें करतली जावन येतलो परतून म्हाका म्हणून थोडे पडी तशें घडता देखून वेळ आसूं वेळ ना जावं फायदो मेळनासतना रावूं हांवें सोम्या लागीं तवळ येवंक जाय ताणें केल्ल्या बरेपणा पसत ताका अर्गां दिवंक जाय फुडें हांवें ताची मजत मागोवंक जाय सकत मागोवंक जाय सेरीक लाभली बारी बरें परतून ताणें येवंक जाय सेरीके बसत अर्गां दिवंक जाय आनी कुटुंबा जिवीत जिवंक त्या व्हंकले संगी बऱ्यान जिवंक खुरपा सकत बळ मागोवंक जाय की न्ही हां फायदो जालो म्हणून आमी मागचें बंद करचें नजो थोडे बुटी आमी तशें करता इकडी बरो दोळे धांपया आमी कोणाच्या जाग्यार आसा मुरयेच्या जाग्यार आसा की मारता जाग्यार आसा इकडी बरो दोळे धांपया आमचे हात आमच्या अध्याचे दवरया अध्याचे निट्ट बशी आमी
इट्ट बसया चंचल जावचे न्ही आमच्या फातकाची दूख धरा थोडे फावटी आमी स्वार्थी जाल्या मोसरी जाल्या हगे जाल्या गर्विश्ट जाल्या आमी आमचो फायदो सोदला आमचेंत बरेंपण सोदलां आमचेंत सोदलां आनी ह्या मुखांतर पेल्याक दुखयलां पेल्यांच्यो कुडी काडल्यात पेल्यांचेर दुबाव केला आनी अशें विविध रितींनी हेरांक बेजाराय हाडल्या मारता बरी आमी आमच्यात संवसारी राठावळींनी संगतींनी मेथेर जाल्या संवसारा फाटल्यान कुटुंबा फाटल्यान धांवल्या समय लागीं येवंक आमकां पुरसोत ना जाल्या फायदो मेळटा म्हणसर मात्र आमी समय लागीं संबंद दवरला मागणें केलां फायदो मेळ्ळ्या उपरांत सोम्या विसर पडल्या येवन आमी अनुपकारी जाल्या आमी सोमी लागचें बोक्षाणें मागया सोमी लागचें बोक्षाणें तुमी गेल्ल्या पातकांची दूख धरा बोक्षाणें मागा ह्या वखदां सोमी आमची काकुळट करूं आमकां बेसांवांनी बरों सोमी आमकां आशिर्वाद दिवं आमची काकुळट करूं म्हणून मागा सोम्या आमची काकुळट कर सोम्या काकुळट कर बेसांवांनी बरो म्हणून मागया काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी डोळे दांबा. कर भक्तिपणा. सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया राग हांवें केला सोमिया मुसोर हांवें चिंतला कुडी काडून पेल्यांक दुखयलां तुका हाड गेलां पाड हांवें केलां म्हज्या कुशीन हांव जियेलां संवसारी राठावळींनी हांव मेथेर जालां संवसारा फाटल्यान धांवलां कुटुंबा फाटल्यान धांवलां तुजे लागीं येवंक फुरसत ना जाली तुका दिवंक वेळ ना जालो तुजे सांगात म्हाका नाका जालो दुखयलां सोम्या तुका दुखयलां पेल्याक दुखयलां पातका धरलां काकुळट म्हजी कर काकुळट काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया स्वार्थी हांव जालां सोम्या मुसराडी हांव जालां देखून हांवें लढाई केल्या बडाई उलयलां पेल्याची बेपरवा केल्या शिराप हांवें घाला वायट हांवें मागलां दुस्मानाचो नाश आशयला कुटुंबांत नासमाधान हाडूंक कारण जालां दोशी केल्या सोम्या काकुळट कर काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया काकुळट मुजी कर सोमिया वायट हांवें चिंतलां सोमिया कलीस हांव उलयलां पजडें हांव उलयलां बुरशा हांवें आदारलां स्वताची वाट सांडल्या नितीची वाट सांडल्या फटींची वाट धरल्या सोम्या अनितीन हांव जियेलां हंकारान हांव जियेलां गर्वान हांव भरलां नलिसायेंत हांव चल्लां सोम्या म्हाका बक्षी हांवें केल्ल्या सर्व अपराधाची काकुळट कर सोम्या हे सगळ्या भक्तिकांक बक्षी सोम्या तांणी केल्ल्या पातकांची माफी तांकां दी सोम्या गुन्हे हांव तांचो पुसून काड धुवन तांकां नितळ कर तुजे पवित्र रग शेणोवन ह्या वखदां तांकां सगळ्यांक धुवन नितळ कर सोम्या काकुळट कर आमची काकुळट करी काकुळट मुजी कर सोमिया 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 मुगळ बाबडीन आमचें समर्पण करया हें वखदां सगळें आमचें समर्पण करया आमच्या पांत्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड सोम्या समर्पया कुडींत आसली सगळी दूख कुडींतले उण कुडींतली सगळी कंत बेजाराय मुतींतली कंत बेजाराय दूख वळवळे सगळे सोम्याच्या पांयां तळ समर्पया सोम्याक समर्पया आमची पिडा शिडा
आमची खंत बेसाराय, आमची कस्ट वावंट, आमची सगळी अस्कत काई, आमचे कुटुंब, आमची भुरगीं बाळां, आमचो पती पतीन, आमचे सगळे वावर, आमचे बरे गांवांत आसले आमचे भाव भयणी माध्यमांत तावन एमिसाचें बलिदान भेटयतात. सर्व हे भाव भयणींक सोम्याच्या पांयां तळ समर्पिया. विविध पिडे शिडेन कश्ट केल्या भाव भयणी खातीर, जावं बरो कॅन्सराची पिडा, जावं बरो काळजाची पिडा, किडनीची पिडा, डायबेटीक, BP, कोलेस्ट्रॉल आनी इतर गर्भकोशाची, युटरसाची इत्यादी पिडा आसून कश्ट दिले जायतीं जाणां आसात. मतीची पिडा आसून कश्ट दिल्लीं आसात, डिप्रेशना वचून कश्ट दिल्लीं आसात, विविध समस्या बली जाल्लीं आसात, विविध समस्यांच्या त्या वळवळ्यांत वळख जाल्लीं आसात. सोम्याक समर्पिया. जिणेंत आमी कश्टून आसा सोम्या, ह्या संदर्भात तुजो उगडास आमी काडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी जिणेंत कश्टून आसात तर सोम्याचो उगडास काडा. कश्ट सोम्याचे नियाळा, ताचो ताळो तुमी आयकया. आनी तो सोमी म्हणटालो, कश्ट तेल्या नो येया, वजन वयतेल्या नो येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या गादार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या निकालत्या काळजाचो. तुमी जायची बळी आनी कालत्या काळजाची म्हणटा. देखून इकडे बरो आमी आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया. आमी आमकां सोम्या समर्पण दिवया आनी खंडीत सोमी आमकां पेसावांनी भरता. जिणेंत हांव कश्ट येतना सोम्याचो उगडास काडटा. कश्ट ताचे हांव नियाळटा, ताळो तसो आयकता. जिणेंत हांव कश्ट येतना सोम्याचो उगडास काडटा. सोम्याचो उगडास काडटा. कश्ट ताचे हांव नियाळटा, कश्टाचे हांव नियाळटा. ताळो तसो आयकता. ताळो तासो आयकता. कश्ट तेल्या नो येया, कष्टांतल्या नो येया. वसन तुमचे ते म्हाका दिया. वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां. दितलो विशेव तुमकां. मोगाच्या गोपांत म्हज्या. मोगाच्या गोपान म्हज्या. कश्ट तेल्या नो येया. कष्टांतल्या नो येया. वसन ते तुमचे म्हाका दिया. वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां. दितलो विशेव तुमकां. मोगाच्या गोपांत म्हज्या. मोगाच्या गोपान म्हज्या. जिणी नियाळतना सोम्या, हे कश्टांची अकांतांची जिणी, कंदी बेजारायची दिनी, संसाराच्या स्वार्थाची जिणी जियेतना दोळ्यान दुकां भरतात. आमी मोग केल्ली आमकां तिरस्कार करतना, आपणाची आमकां नाकारतना, चिदिनांतली पिडा मारेकार नुकसाण येताना दोळ्यांनी दुकां भरता. सोम्या, हांव उगोच रावचो ना. तुका उलो मारतलो सोम्या, तुज्या उतरांक कान दितलो आनी तूं म्हणटलो, हांवच बरो गवळी, शेळयां खातीर जीव दिवचो. तूं म्हजो पाटलाव करशी तर खंडीत तुका हांव सांडचो ना. तुका म्हजे समय बसयतलो, सर्गींच्या राजाक हांव तुका भरतलो म्हणटा सोमी. जिणी ही नियाळतना दोळ्यान भरता तुका. दोळ्यांनी भरता तुका. सोम्याक हांव उलो मारता. सोम्याक हांव उलो मारता. ताच्या उतरांक कान दिता. ताच्या उतरांक कान दिता. आनी सोमी म्हणटा, हांवच तो बरो गवळी. हांवच तो बरो गवळी. शेळयां खातीर जीव दिवचो. शेळयां खातीर जीव दिवचो. पाटलाव तूं म्हजो करशी. पाटलाव म्हजो तूं करशी. सर्गी बंदराक तूं पावतलोय. सर्गी बंदरा पावतलो. हांवच बरो गवळी. हांवच तो बरो गवळी. शेळयां खातीर जीव दिवचो. शेळयां खातीर जीव दिवचो. पाटलाव म्हजो तूं करशी. पाटलाव म्हजो तूं करशी. सर्गी बंदराक तूं पावतलोय.
सर्गी बंद्रा पावतलो. हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया शदक बला 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 शंदक बलंदलैया हाला 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 हालेलुया hala 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 Yesu 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 Jesus Jesus ulamana somia Yesu Jesu Dawidaच्या पुता आमची ककुलका Jesus Jesu Yesu Hallelujah 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 ulamana somia somia आमका आशीर्वाद दिता somia आमका पडता गुण करता हाथों बारा हालेलुया 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 उलो मारा समया निरंतर उलो मारा हालेलुया 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 ओगळा समया सगळे भक्तिगतीचा भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी कोण करते देवी सगळं त्यांच्या शिराचे वळे तुझे पवित्र घर्षणो तू नितळ कर तुझ्या नावात का बरी कर सोम्या तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का भलायकी दी तुझ्या नावात का समाधान दी तुझ्या नावात का बरी कामा दी तुझ्या नावात का सुडका लावे तुझ्या नावात का सडवण दी तुझ्या नावात परगात असलेला राखणी सांभाळ त्याच्या कामात भद्रती भव कर मुर्ग्यांना आशीर्वादित कर युवजनाची जीवी नंदन कर काजरे जोड्याची जीवी संतोष भरीत कर तुझ्या बेसवानी बरसमिया हालेलुया 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 सर्व वाईट शक्तीत खोट्या शक्तीत देवसराच्या दांड्यात वाट मंत्रात विधिस्पणात सगळा सुटका सडवण लाभय समिया आशीर्वाद लाभय जेजू या सर्व भक्तिका माध्यम मुखांतर तसे सांगा सरी गज्जेत बसून मी सांगा सर या वक्ता हातुबार मागता त्यांचे तुझं भरपूर आशीर्वाद घाल मागलेल्या नका भव कर समिया जी इरादे घेऊन सांगा सती आईल्यांत जे इरादे बसवती मागतात त्यांना सगळ्यांगी तू मानून घे समिया आशीर्वाद लाभय बेसवान लाभय हालेलुया 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 आपड जेजो आपड 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 गुण कर जेजो टच टच देम हील देम लॉर्ड आपण गुण कर समिया टच टच हील देम आपण गुण कर मुट्ठी गुणा पडी सेवे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हटलं ना हालेलुया हालेलुया बकळ बाबडी आमच्या तकलेचेर दवरया पवित्र आत्म्याची मसत मागया पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या देवोन ये आमकां अभिषेक कर तुज्या कृपेच्या बेसवानी आमकां बर पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या आशीर्वादित कर म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्याची मसत मागया या वक्ता पवित्र उदक तुमचे शेणयतना तो पवित्र आत्मा विशेष करून तुमचेर देवोन येतलो Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, we are calling. Spirit, move, we are here. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्यात मुझे. जेजू धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्यात मुझे. धाड तुझ्या हे पवित्र आत्म्या आम्हा समस्ताचे देवाने पेंतकोस्ता दिसा अपॉस्टलांचे देवाने आलेल्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमका अभिषेक कर आमका धैर्यान भर आमका सत्यान भर आमका सत्यवान कर सर्व सत्यान आमका भर सर्ववंत आमका कर तुझ्या फळाने आमका भर तुझ्या देण्याने आमका नेटे तुझ्या कुडी आत्म्याच्या शक्तीने आमका भर आमच्या मुखल्यावर आमका वाट दाखय पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्या राहून आमचे संरक्षण कर आमच्या बगले राहून आमका संगाती आमच्या वय राहून निरंतर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेने आमका भर तुझ्या शक्तीने आमका भर वाईटाच्या जैत वरून आशीर्वादित कर तुझ्या कृपेच्या बेसावाने भर पवित्र आत्म्या देवाने आमका अभिषेक कर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा काकूट कर आमची सुटका लाभ पवित्र आत्म्या पराक्लीत देवोन ये आमचे सत्तेन तुंबा आशीर्वादी दैरान आमकां बर सकत लाभ सुटका लाभ जेजू 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 सोम्या हालेलुया हालेलुया Ergantuka sumia Jesu nitta tubaria ergantuka sumia Jesu nitta ergantuka sumia Jesu oglaptuka sumia Jesu aradantuka sumia Jesu haleluya 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 sumia ke edin wasum joran taliya pedun sumia subkar bawdia joran praise the Lord haleluya 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 आम्ही सगळी ती मेघालिया सोम्या सो आशीर्वाद घेऊंक कवी अंगीत ये देवडा सक्रामेंता ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्या रीती आधार्या सोलवून वेचा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बाप तशे स्फुत उल्हासाने स्तुती जा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यावर सीता तुका दोघा स्पिरिता समसमी नावळता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडून वर्सदां समचते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारा मान करून दे आमकां फोव कर अशें आमी मरये परी बरो वाटोविसो तुजे सवय बसोंक तुजी शिकवण आयकोंक आमची बोगणां तुजे थंय तुजी बोगणां आमचे थंय वांटून घेवन ह्या संवसारांत आत्मीक रितीन आमी बलिश्ट जावंक शकी तुजे सवय सर्गीच्या राजा निरंतर सुख भोगोवंक आनी ह्या संवसारी जिविताच्या परिणाम आमच्या झुजांत जैत जोडूंक आमकां आदार आनी कृपा दी जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
आम्ही उभी राहूया तर एका देवा आमच्या सुम्याक आम्ही वंदुया सदैव जावं सुम्याचे नाव म्हणताना आमच्या हात उभारया सदैव जावं सुम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा हा? सदैव जावं सुम्याचे नाव सदैव जावं सुम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुम्याचे नाव आता आणि सदा सर्वदा जावं सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमेचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमेचे सदैव जावं सुम्याचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. निमाणे गीत आम्ही गाऊया येऊच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार मीस येऊच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार मीस नवेन आराधन उपरा रेतीन 12 वरां मसो रेती आसता देखून सगळ्यांनी व्हडा संख्यान येजय म्हणून विनंती करता अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया मोगाळ पोता सोमे अववार मोर्या शिवा देवा भगीन कुर्साचे गुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन